पहिल्याच फावटी तुम्ही ही वाहतुकीची सेवा केला, कितें सांगूंक सोदता? हांव जेन्ना कॉन्स्टिट्युन्सीन भोंवता आनी मागीर जेन्ना आमचे हे हॉस्पिटल तुवें हॉस्पिटल इनॉग्रेट केलें फर्स्ट फेज, खूब जाण म्हणटात बेश्टेच केला हे केल्या, तशें कांय ना. फर्स्ट फेज ऑलरेडी स्टार्ट जालें. सेकंड फेजीचें काम चालू आहा आनी 3-4 म्हयन्यांनी सुरवातूय जातले. आतां हे बस सेवा करपाचो उद्देश इतलेच. जेन्ना कॉन्स्टिट्युन्सीन हांव भोंवतालो तेन्ना खूब जाण ज्येश्ठ आमचे आसले, सांजचे केन्ना चायेक बीन बसतात गाड्यांचेर. तांकां जेन्ना विचारता हांव, बाबा हॉस्पिटल आतां सुरवात केला, आतां तुमकां लो फॅसिलिटीजूय सगळे मेळटले, तेन्ना तेंच्यांनी म्हाका प्रश्न केलो, तुवें हॉस्पिटल सुरवात केलें बरें आहा, पूण आमी वचपाचें खंय? साधन कांय ना वचपाक, म्हणजे ट्रान्सपोर्टेशन कांय ना. त्या टायमाचेर विचार येयलो की ही बस सेवा आमी सुरवात करची. ही बस आमचे हॉस्पिटलान विकांतल्यान 3 दीस ओपीडी आसता, म्हणजे सोमार, बुधवार आनी शुक्रार, आनी तेन्ना 11 ओपीडीज आमचे चालू असतात. आनी डॉक्टर्स परत म्हणजे नेक्स्ट हेका ट्रिटमेंटाक परत अपॉइंटमेंट दिता. आनी तांकां येवपाक वचपाक लागून आमी कितें केलां, सोमार दीस केरी, पालये आनी कोरगांव आमकां कोरगांव पंचायत आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन पडना, पूण त्या रुटांतल्यानूच येता, पूण कितें जालें तरी पेडणेकार, सो तांकांय ती सेवा मेळची. म्हणजे केरीच्यान, पालयेच्यान कोरगांव येतली. कोरगांवचेय कोण आमचे पेशंट स्थानीक हांगा येवंक सोदतात हॉस्पिटलान, जाल्यार तांकांय ती फॅसिलिटीज मेळटली. तशेंच बुधवारचे मांद्रे व्हडलो गांव, म्हणल्यार मांद्रे सावथ वाड्याच्यान सगळी बस पेशंटाक घेवन हांगासर येतली. परत ते जाल्या उपरांत शुक्रारा मोरजी, आगारवाडा चोपडे, पार्शे ह्या रुटांतल्यान येतली. सो 3 दीस हे सोमार, बुधवार आनी शुक्रार ही बस सेवा आसतली. सकाळी 7:30 वरांचेर भायर सरतली, सगळ्यांक कलेक्ट करीत हांगासर येतली. हांगा सगळो चॅकअप जाल्या उपरांत मागीर 12:30 परत हांगाच्यान बस वचोन तांकां ड्रॉप करतली. हे प्रमाणे आमी उदरगत संस्थे अंडर ही बस सेवा, मेडिकल ट्रान्सपोर्टेशनाची बस सेवा आमी सुरवात केल्ली आसा. सो मागता सगळ्यां कडेन हेचो लाभ घेवचो. आनी आमचे म्हणजे जितले आमी म्हणटात मेडिकल फिल्डान जितके फॅसिलिटीज दिता तितले कमी, पूण आमी प्रयत्न करतात मेडिकल फॅसिलिटी जितले आमचे कडल्यान जाता. नो डावट सरकार आमकां दितात, पूण प्रत्येक वेळा आमी सरकाराकूच दोश दिवंक शकना, सरकारा कडल्यानूच डिमांड करूं शकना. आमची जबाबदारी आसा आमदार म्हणून कितें ना कितें मतदारसंघा खातीर, मागीर ते वेरियस सेक्टरांनी जावं, हेल्थान जावं, एज्युकेशनान जावं, स्पोर्ट्सान जावं, किंवा इतर गोश्टीन जावं, प्रत्येक क्षेत्रान आमी प्रयत्न करतात उदरगत संस्थे अंडर खंय ना खंय आमचे कडल्यान स्थानिकांक तेजो फायदो मेळटा असो. ताका लागून आयज ही आमी बस सेवा सुरवात केल्या. थँक्यू सर.